गेले ते 12 वर्सां म्हणजे एक कंटिन्युअस तांकां जॉब ना. जी वाहनां घेतिल्लीं ती तशीच आमची जाणटी जाल्ली आसा. म्हणजे 15 इयर्स क्रॉस जाल्ल्या लायफ क्रॉस जाल्ल्या वाहनाचेर आयज अतिरिक्त आमकां ग्रीन टॅक्स म्हणून भरचो पडटा आनी ऑलमोस्ट गोंयची सगळींच वाहनां तातूंत भितर पडटात. आनी हो जो टॅक्स आसा तो खूब मोठ्या प्रमाणान आसा. 18,000 कितले वर्साक भरपाचे. हांगा अजून पर्यंत शाश्वती ना की कितले प्रमाणान मायनींग जातलें. आमकां गोंयांत भितर मायनिंगा खातीर मेळटात ते 6 म्हयने ऑपरेशन खंयचोय ट्रक करता आसतना. आतां हे 6 म्हयने ऑपरेशनाक मेळटा आसतना 6 ते 7 मॅक्झिमम म्हणजे 7च म्हयने आनी 5 म्हयने आमकां ऑफ सिजन भोगचो पडटा. हातूंत भितर हे ऑफ सिजन आसा तातूंतले कांय कर आसा पळय न्ही ते सरकारान माफ करचे. हो ग्रीन टॅक्स आसा तोय आमकां शिथील करचो. आनी दुसरे जे GPS जावं बाकीचे ज्यो नाका आसतना म्हणजे सगळे कर लागले आसात जेन्ना ट्रक्स आसा ते हे आसात. फिटनेस करपा खातीर आनी मोठे प्रॉब्लम्स आसात. इन्शुरन्स वाडलेले आसा. इन्शुरन्स कंपनी ह्यो प्रायवेट कंपनी किंवा तो इन्शुरन्साचेर कांय करपाक मेळना हें आमी मान्य करतात. पूण बाकीचे जे आमचे स्टेट गव्हर्मेंटाचे जे टॅक्सीस आसात ते वेव करपाक जाय. आयज बरी गजाल की आमी पयर आमचे एक शिष्टमंडळ साऊथ गोवा ट्रक ओनर्स असोसिएशन, सांगे ट्रक ओनर्स असोसिएशन हांणी सगळ्यांनी वचून मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली आनी मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी केली. आनी मुख्यमंत्र्यान त्या वेळार कॉन्फिडंटली सांगिल्लें की आपूण हे कर आसा ते माफ करतलो की गोवा सरकारा कडेन जे आसा ते माफ करतले. कांय प्रमाणान जे सामके हे माफ जायना तांकां शिथील करतलो, कमी करतलो. म्हाका याद जाता आमी माननीय मुख्यमंत्र्यान म्हाका एक कॉन्फरन्सान धाडिल्लो जो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे सगळे मायन्स मिनिस्टर ऑल ओव्हर दी कंट्री सगळ्या प्रदेशांतल्यान आयिल्ल्या मायन मिनिस्टर कॉन्फरन्सा भितर ऑन बिहाफ ऑफ गोवा स्टेट म्हणजेच डॉक्टर प्रमोद सावंत मायन्स मिनिस्टर आसात तांचे वचच्यान हांवें एक कॉन्फरन्स अटेंड केल्ले आनी प्रमुखपणान हो विशय हांवें सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन मांडिल्लो. एक मोठे कॉन्फरन्स आशिल्लें ज्या जाग्यार डिसिजन मेकींग हें आसतलें. खाणपट्ट्याचे लिलाव करपाचे, ब्लॉक्स लिलाव करपाचो तो एक मुद्दो हांवें मांडलो. बेगोबेग जावपाचो. त्या प्रमाणान रोखडेच आमचे गोवा सरकारान हे ब्लॉक्स आसात ते ऑक्शनान केले. म्हणजे हे एक बरें पॉझिटिव्ह स्टेप आशिल्लें. एग्रेसीव आनी क्रांतिकारी स्टेप्स आशिल्ले की कसल्याच प्रकारचो प्रेशर न जुमानता माननीय मुख्यमंत्र्यान एक धारिश्य दाखयलें आनी ते ब्लॉक्स ऑक्शन केले. ताजे नंतर इम्पॉर्टंट म्हणटा तें आयज जे डिसिजन आमी तांचे कडच्यान अपेक्षीत करतात ग्रीन टॅक्स म्हणा किंवा बाकीचे जे कर लागलेले आसात ते सगळे रद्द करपाचे. तिसरी इम्पॉर्टंट गजाल जे हांव मायनिंगा खातीर मांडलेले ज्या रितीन हांवें पोटतिडकीन तो विशय कॉन्फरन्सान मांडिल्लो की एक्सपोर्ट ड्युटी जी आसा ती खूब हेवी आसा आनी गोंय हें प्रोड्यूस करता म्हणजे लो ग्रेड ओर आयर्न ओर प्रोड्यूस करता. त्या आयर्न ओराक म्हणजे फॉरेन मार्केटान भितर किंमत नासता आनी आमकां ती लो ग्रेड जाल्ले कारणान आनी ती ब्लँडिंग करपाक मेळना जावन डॉमेस्टीक मार्केटांनी ताका विक्री ना आनी ती आमकां एक्सपोर्ट करपाक गेले जर जाय ती परवडना कारण एक्सपोर्ट ड्युटीच खूब हेवी आशिल्ली. सो हो प्रश्न हांवें सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन मांडलो आनी त्या वेळार आमकां एक आश्वासन मेळ्ळें की हो कर जो आसा तो आमी वेव करतले. आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटान काल एक बरी गजाल आमच्या गोवा सरकाराक दिल्ली आसा आनी डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या ह्या मंत्रिमंडळाक आनी ह्या सरकाराक दिल्लें आसा की हे जे एक्सपोर्ट ड्युटी आशिल्ली ती माफ केल्ली आसा. खूब मोठो क्रांतिकारी बदल हांगा जातलो कारण जे डंप पॉलिसी आसताली ती आमी दवरताली कित्याक की डंप पॉलिसी केले नंतर जर इतके मोठ्या प्रमाणान ताका एक्सपोर्ट ड्युटी लागले जर जाय जाल्यार ते ऑक्शन करून पसून कोण घेवचो ना आनी डंपाचो जो लो ग्रेड आयर्न ओर आसा तो एक्सपोर्ट जावचो ना. पूण आयज ती दारां आमकां मोकळी जाली. जो आमचे कडेन लो ग्रेड आयर्न ओर आसा तो तशाच तसो आमकां एक्सपोर्ट करपाक मेळटलो. अदरवायज तो डॉमेस्टीक मार्केटान वचनाशिल्लो. सो ह्या प्रकारे ह्या 2-3 दिसांच्या घडामोडीं भितर गोवा राज्याक आनीक खाण परिसरांतल्या उद्योगाक एक चालना मेळिल्ली आसा. निश्चितपणान येणाऱ्या 1-2 म्हयन्या भितर खाण वेवसाय पूर्ण क्षमतेनुसार येतलो. आयज जी मिटींग जाल्ली आसा ट्रक ओनरांची ती तांणी पयली कॉल केल्ली आनी केन्नाय तरी आपले प्रश्न मांडपा खातीर ट्रकवाल्यांनी प्रोटेस्ट केलो मिटींग आपयली जाल्यार तातूंत भितर अशें वावगे अशें कांय ना. आपले डिमांड सरकारा मुखार हाडपा खातीर ताणें करचें
एक शांतीकायेन तांणी हो प्रोटेस्ट केल्लो किंवा मिटींग घेतिल्ली ती सरकाराक आपली निवेदनां दिवपा खातीर आनी सरकारान हे जावचे पयलीं तांचे मान्य केल्ले आसात म्हणून हांव सरकाराचे म्हणजे डॉक्टर प्रमोद सावंताचे खूब खूब अभिनंदन करता.